We are standing outside Rishi Vigyan Kendra, Father Ignacio. We have much to see inside, and in order to see that, we have to meet the Father. And we have to see whatever he has done, the farm he has created, and the activities that are going on inside. So let us go inside and see what it's like. Father Ignacio giving a discourse to the gathered people who have come from far and wide. तुम्ही हें करपा जाय म्हणजे सुकोवपा जाय वता आनी ताचें पीठ करपा जाय आनी त्या पिठान काटलेचो घालून तें घालून ताका भाकरेचे कुडके करून दिवपा भाकरी जाणा तुमी हेजे केळीच्या पानांची आनी मागीर पळयात तुमचो बाप कसो जाता तो दुसरें मागीर तुमी आतां भुरगें पोटांत घास मारता मू सगळें अळटा मू सगळें नाचता हिंगा थिंगा तेंचो सादें हो तो गला मार्ग आहा तेजे सकयली इल्लीशी साल काडपाची आनी ताका चाबोन दिवपाची आनी तें उदक तें पिलें गिळ्ळें म्हणटच तेजेर सगळें दोंत आनी हें बा सगळें ताऱ्यार पडटा आनी हें आमचो लोक कोत्ता ह्या आटीन तुमी लोकांक हें आनी तें मागीर. We decided to ask those working there at the order for Father Ignacio as to what they are doing, and here is what we got from them. लक्ष्मी तारूचे ते मेडिसिनल प्लांटाचे ते पीस करता झाडापासून तेका जेका शुगर म्हणल्यार वाडटा आयज जाता तेका ते कंट्रोलार उरच्या खातीर होता एक ऑफिसान बसलेले कडेन सुद्दां सकाळचो एक आनी सांजचो एक जर दाडेक पीस घेतलो जाल्यार तेजी ते वाडोवंक वचना हेजे कंट्रोलार उरता त्या झाडापासून तेजे लिव्स बी आसा लक्ष्मी तारूचे तेजेर ते कॅन्सर चिकनगुनिया मलेरिया एड्स इवन सगळ्या दुयेंसांचेर तेचे वखद जाता ती पानां बॉडी वेटा प्रमाणे 10 किलो फाटल्यान एक पान घालून 50 किलो वजन आसलें जाल्यार 5 पानां घालपाची आनी ती शिजोवपाची 3 कपां घेवन आनी ती सुकोवन 2 कप करपाचे रातचे न्हिदोंक वयता तेन्ना 1 कप आनी सकाळी उठल्या उपरांत 1 कप घेवपाचें अशें 12 ते 15 दीस घेवन बंद करपाचें ती 12 ते 15 दीस घेतल्यार तुका मागीर 6 म्हयने कसलेंच दुयेंस जावपाक वचना आनी जर कोणाक हेतुलें दुयेंस जालां चिकनगुनिया मलेरिया कसलेंय जर दुयेंस आसा जाल्यार तेणी बॉडी वेटा प्रमाणे 10 किलो फाटल्यान 2 पानां घालूंक जाय आनी 50 किलो वजन आसा जाल्यार 10 पानां घालपाची आनी आपलें तें क्लियर जायसर म्हणल्यार बरें जायसर तेणी तें चालूच दवरपाचें तशी त्या झाडाक त्या लक्ष्मी तारूच्या फळां येता 2 भासांची काळी आनी गोरी म्हणून तेका जांबळाची सायज आसता चुरणाचो टेस्ट आसता तेंका 12% शुगर आसता तेका जाम जेली करूंक जाता मेडिसिनल वायन जाता तेंची चड आसले तेल बियां पासून तेल काडटा खावपाचें चड आसले जाल्यार तेच्या पासून बायोडिझल करून पेट्रोलान मिक्स करून गाडी चलोवपाक जाता हें एक आमचें लक्ष्मी तारूचें झाड म्हणून आसा फादरान आमच्या हाडलेलें आहा ते मेक्सिकोचें झाड बेंगलोर युनिवर्सिटीन हाडून तेजेर रिसर्च केल्ली आसा आनी ते मेडिसिनल म्हणून तेजो उपयोग हे सगळ्या झाडाचे लाकूड पासून ते पानां पासून फळां पर्यंत तेजे कांयच झाडाचे फुकट वचना सगळ्याचेर तेजो उपयोग जाता. या झाडाचें नांव कितें म्हटलें लक्ष्मी तारू तारू म्हटल्यार संस्कृत भाशेन झाड ते सुटला पॅक करून जॉईन बरें जावना तुजे आनी आतां ही पॅकेटांनी पॅक करून तुमी कितें करतात आमी जेका शुगर आसा तेंका डायबिटीक जेका आसा तेका विकता 25 रुपयांनी एक पॅकेट एक 25 रुपयाचें हेलें जाल्यार हे पॅकेट 15 दीस पर्यंत तरी पावता हय 15 दीस पर्यंत तेच्यान डोस घेवंक जाता जाय जाल्यार मागीर ते लोक आमच्या कडल्यान मागयता अशें आनी कितलो तुमचे कडेन आनी कितें कितें आहा दुसरे भाशेची वखदां बा झाडां अशीं वखदां जायतीं आहा रानांतली जी आमची झाडां आसा ती सगळीं किडनी स्टोन परत आमची हे कामीण म्हणटात ती हेजेर जावं जायत्या हेजेर म्हणल्यार डाग पडटा तोंडाक ते अशे वेगवेगळ्या झाडांचेर वेगवेगळे आमच्या कडेन जायतीं आमची पयलीं जाणट्यांनी दवरलेली झाडां आसा आमची ती आतां आमच्या फादरान ते हें करून एकठांय करून आतां जी आमची इश्कॉलाची भुरगीं जावं आमची संस्थेचे ग्रूप येता तांकां आमी तेजेर आमचे जाणटे आपल्या फाटल्यान घेवन गेल्ले पूण फादर आमच्या आतां सगळ्या लोकांक त्या झाडांची नांवां सांगता हे उपयोग हेजेर जाता अशें सगळ्याचे डिटेल सांगता कित्याक फाटल्यान आपल्या फाटल्यान दुसऱ्यांक कळपाक जाय म्हणून. तर हांगा तो वावर फादर करता तो
तुम्ही कितें म्हणटा ताका हेल्प करता काय? फादर म्हणल्यार फादर करता, पूण फादर ना तेन्ना हांव पळयता. म्हाजी कामगारां आसा तेंचे वतीन आमी हे सगळें करता. फादर ना तेन्ना आमी आपले कशें सांबाळून सगळें आमी हे काम पळयता. आमचे ब्रादर आसा, ब्रादर आमकां हेल्प करता. आनी एक आमचो डॉमिनीक फादर म्हणून आसा, तो केन्ना तेची हेल्प जाय जाल्यार आमी तेका सांगता. कितें आमकां प्रॉब्लेम जाल्यार तोय बी आमकां हेल्प करता. तुमचें काम आतां चालू सारकें? आमचें चालू आसा. जायते ग्रुप येता, आमकां तेका सांगपाचें. जशें इश्कॉलान भुरगीं येता, आतां सगळ्या भुरग्यांचे कॉम्प्युटराचेर हात चलता. तशेंच भुरग्यांनी थोड्या आपल्या घरा भोवती आपल्याक जाय ती बाजारांतले भाजयेक जाय ते कॅमिकल आसता, सगळें मिक्स आसता. तेन्ना तशेंच आपल्या घरा भोवती आपल्या पुरती तरी भाजी तेंच्यांनी आपूण अशी ना सारें वापरच्या कॅमिकल वापरच्या शिवाय करची तयार. आनी ती आपूण आपल्या हातीन करून खाल्लेल्याची टेस्ट वेगळी आसता. बाजारान सगळें आसता, तेका लागून तेजेर आमी तांकां शिक्षण दिता कशें करप काय करप हेजे भुरग्यांक. आतां कितले बॅगां तुमची वेता अशी म्हयन्याक वा दिसाक? ती म्हयन्याक म्हणल्यार दिसाक लोक येता त्या प्रमाणे वयता. चालू आसता अशें कंटिन्यू वयता. म्हणल्यार दिसाक म्हाका दिसाक कमीत म्हाका पानां आनी पॅकेट्स हेजे जो आमचे सगळे टोटल म्हणल्यार 3 ते 4 हजार रुपयांचे गिरायक एक दिसाक जाता. ग्रुप येयल्या उपरांत म्हणजे तुमकां हेजो हे मेवला कसो लाभ मेवला? जायत्या लोकांक हेजो उपयोग जाल्लो आसा आनी बऱ्याक पडला. सो तुम्ही आता हे कंटिन्यू कंटिन्यू चालूच आसा. आमचे जायते ग्रुप येता तांकां. आतां तुमकां कितें जालां, आमचे पळय फादर येयल्ले आहा, तेंच्या कडेन तुमी फुडलें विचारून घेता. फादर आज येयलो जाल्यार हस्ता पावता आहलो तो. फादर म्हाका एक सांग, येतो पळय तुमी आतां वखदांचें पळय हें कोत्ता न्हू, हेजो आतां हें कशें जालां तुमचें फुडें, म्हणजे वॉट इज से लायक स्कोप कितें आहा ताजो आतां सद्याक? स्कोप म्हणजे आतां सगलो लोक तुका आल्सर, कॅन्सर, चिकनगुनिया, मलेरिया, फायब्रॉइड्स, रेमाटॉइड्स, एड पेशंट हे सगळे दुयेंसांक ते एकूच झाडान इतले लोकांक आमी दिता. आनी ते झाडाक लागून लोक बरो जाता. दुसरो म्हणजे फुडाराक तरी इंडियेक ही झाडां आतां रोयलीं जाल्यार आतां सगळ्या मीन काडटाय आनी एक कडेच्या मिनाची माती काडटाय आनी दुसरे कडेन झाडांची घालताय, ती पुरयताय. आनी वयल्यान थिंगा आकाशा मेंज्यू म्हणून झाडां हाडून रोयतात ते. आनी ते झाडां कांयच सगळ्या जमनींतलें उदक बा हावन आमचे वाळपयचे बागेरी सारकी झऱ्यो आहल्यो त्यो बा सगल्यो सुकोवन उडयल्यो. तें उदक जमनींतलें घेता. पूण हें लक्ष्मी तारो सिमाब्रू बा ग्लावका म्हणून हें झाड मेक्सिकोचें. ते 1960 गोंयांत हिंगा अमरावती इंडियेक हाडून ताचें संशोधन करून आतां युनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर दोग जाण डॉक्टर तेजेर रिसर्च करून ते सगळ्या रोयचे म्हणटात ते. कित्याक तें फास्ट ग्रोईंग आनी ते वयल्या तुमी पळयता तेंचो हें झाड आतां ताका फुलां येयल्यात ते मुखार. हें सिमाब्रुबा ग्लावका म्हणून तेजें नांव सायंटिफीक. आमच्या एका इंडियेक ताका लक्ष्मी तारू म्हणटा. लक्ष्मी म्हणजे वेल्थ, तर म्हणजे संस्कृत भाशेन प्लांट. आनी हें फास्ट ग्रोईंग आनी वयले जमनीक तें उदीक दिता. तेजी 3 वर्सां जालीं म्हणटच तेजी ही पानां आहा ती सावळेक सुकोवन एक मनशाक 10 किलां हाडलें, एक पान पिसडून तो उदकांत घालून तो शिजोवन पिले जाल्यार म्हणजे तुका आतां म्हणटा 60 किलो आहा जाल्यार 100 पानां. आनी 15 दीस तुवें कसलें दुयेंस ना जाल्यार तुवें घेयलें जाल्यार तुका 100 म्हयने कांयच जायना. आनी कोणाकूय आल्सर, कॅन्सर, चिकनगुनिया, मलेरिया, रेमाटॉइड, फायब्रॉइड हें जालें जाल्यार तेणें 10 किलां हाडल्यार 2 पानां घेवन हें करून तें पीत रावपा जाय 3 फावट जेवणा आदी इल्लें करून. फादर तुका ही आयडिया सगळी पयली कशी आयली? पयली हें झाड पयलीं 4 वर्सां आदी एक आर्टिकल येयलोलो पेपराचेर की हें झाड जोर पयस करता, हें झाड मनशाक बेठार दिता, हें झाड मनशाचें दुयेंस पयस करता. तो आर्टिकल घेवन हांव सोदीत बेंगलोर पावलो. तेन्ना सिजन नासलेलें फळां फुलां येवपाचें. परत बेंगलोर त्या दोतोराबले साम सुंदर जोशी आनी तेणें म्हाका गायड करून एप्रील मे फळां जातात ती फायन बापून तेचे बियो हाडून आमी रोवन आतां आमच्या लागीं 1000 झाडां आहा. थोडीं पयलीं आहा, थोड्यांक आतां हें येयलें फुलां हें बा येयलेलें आहा. तेन्ना आतां आमी जाय सगळ्या फॉरेस्टाक बा आमी आतां सिडलींग दितात हेजी मायनिंग डिपार्टमेंटाक. तीं झाडां रोयनाका, हीं रोया म्हणून. कित्याक हेजे बियांचे
ऑयल काडटा ती सामकी ऑलिव्ह ऑयला भाशेन इतली प्युअर आनी इतली क्लीन की 10 लिटर डिझेलांत 1 लिटर तुज्यान डायरेक्ट मिक्स करून तुजी गाडी डिझेलाचेर चलोवंक जाता आनी तेजे गोड आहा तेजो तो एथेनॉल करतलो जाल्यार तें एथेनॉल करूं जाता आनी तेजो वायन इतलो बरो वायन जाता उगदी की तो डायबेटीक पेशंटांक आनी दुसरे हे सगळे आतां दुयेंत जातात तांकां तो एकदम बऱ्या पडटलो सो हें झाड तो आमी सगळ्यांनी आपल्या देरांत रोयलें जाल्यार हें ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणटात तें आमी सगळें आमच्यान पयस करूंक जाता आमचें गोंय अदीक करून प्रोस्परस जावपाक जाता आनी आमच्या गोंयांत दुसऱ्या जंय कांय झाड जायना तेसले जाग्यांचेर हें झाड जावंक जाता आनी जें बऱ्यो जमनी आमचे ट्रॉपीक चड पावस पडटा आनी सगळी जमीन बरी सुपाळ पिकाळ आहा तेच भाशेन जी पाडोंग झाड आहा थिंगा कांयच जायना थिंगा पसून हें झाड रोवपाक जाता ह्या झाडाक फकत 300 मिलीमीटर पावस पडल्या पुरो आनी हें झाड 55 डिग्री पसून गरमी जाली जाल्यार मोरना आनी हें झाड वखदाचें म्हणटो आनी कोडसाण आहा म्हणटो गोरवां खायना तर हें झाड फुडाराक मनशाक एकूच सोलूस हांव तेजे भलायकी पासत हें करूं आतां तुका जायतो मोग दिसता शेतांचो झाडांचो माडांचो सगळें फळां रोवपाचो खूब मोग दिसता तुका कित्याक आमी पयले सुवातेर आमच्या गांवचें नांव महाकाजान म्हणून कुडतरी काडून आनी आदीं आमचे कुडतरी ते सगळें गोंयचो भाताचो कडो म्हणटाले आनी आमच्या गांवांत एक बीं जाय शिट्टो म्हणटाले ताका हे दुसरी आतां बियां येवची आदीं एकूच तें बीं आख्खे गोंयांत आयंगण ह्या पिकाक तें रोयताले हाडून आनी आमच्या गांवांत ते तेंपार ते बियाचेर ते शेतांचेर भुरग्यांक भयणीक जावं चेडवांक काजार करताले तेन्ना 30 रुपयांनी मोण आसतालो सो तेजेर आनी दुसरे आमचे थिंगा मांद्रे करताले सो आमी तें करून मागीर सायन्साक ते हातर मुकून जावपा लागले शेतां मीठ घालून जातलें आनी सगल्यांगे गायर आसताली तितून सगळें तें व्हरोन शेतांत उडोवपा लागलें सो भयणान तेंचे बरोबर वचोन तें करून आनी मागीर तकले म्हणटा सांजची पणसाची बिकणां उकडलेलीं ती आनी इल्ले च्या आनी इल्लोसो बाकरेचो हें करून सो आनी थोड्यो मिरसांग रोयताली म्हाजे बरोबर ते मिरोयल्यान थिंगा वचोन सो तेंच सिमनारींत गार्डनाचो इन्चार्ज केलो आनी तितूंतल्यानूच आमी वयर सरले आनी मागीर थिंग बिहाराक येतकच बिहाराकूय लोक सगळो एग्रिकल्चरिस्ट तें पयलें बिहार आसा अलाहाबाद गेलो अलाहाबाद गेल्यार कोण एकल्यान स्कॉलरशीप अरेंज केलें जपानाक वचोन तूं NOC हाड म्हणून तुज्या वडिलांची गोंयांत येयलो परत सुपिरियर म्हणून लागलो फेरवास्पीन तुमी खूंय वचा आनी मनीस जाय म्हणून आनी तेणें NOC दिली आनी तेन्ना फकत 6,000 वन वे टिकेट आहलेली आनी $5 व्हरूंक जाताले $5 बोल्सांत घालून आनी जपानाक पावलो आनी जपानासा परत येता आसतना 60,000 बोल्सांत घालून येयलो आनी तेजे हाडलें आतां हें कोल्यासान पिलारसान आतां तुमच्या वाळपयांत 4.5 वर्सां तुमी हें सगळें पळयता आतां हो पळय आतां तुवें इतलो डेव्हलपमेंट केलाय न्हू ते स्किमी पयले सुवातेर ऑयल पाम रोवपाक तेणी हो एक डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून प्लॉट घेतलो आनी जायते सोंपेपण दिलें मागीर हांव केरोसिनाचे पंप चलयतालो आनी लोकां रेशनाचे म्हाका 1 लिटर हें दियात म्हणून केरोसीन दियात म्हणून लोकांक मागतालो तेन्ना इरिगेशन मिनिस्टर हिंगा पावन सरलो आनी तो म्हणून आपण येदोळ्ळो इरिगेशन मिनिस्टर आसतना तो केरोसिनाचो पंप चालू चलयता काय म्हणून फिलीप नेरी आमचो वेळ्ळेचो MLA आनी तेणें आपल्या हेंकां इंजिनियरांक धाडून 2 पंप म्हाका 10 HP सबमर्जेबल घालून आतां आख्खे एरियाक 25 एकरांक पायपलायन घालून दिल्या आनी दुसऱ्यो सबसिडी केळी रोयत जाल्यार ताका पयशे आहा फणसां रोयलीं जाल्यार ताका आसा ते गांवच्या लोकांचो कसो कितें सपोर्ट आहा गांवचो लोकांचो पयलो एक कुदळ नासलेली पयली कुदळ एकल्यान दिली इस्तेव दुसरे मागीर ती माऱ्यागूस म्हणून लागले आपले गोरवां हांवें तुजें सगळें हाडटलें तेणें 5,000 दिले तार मारपाक आनी तो आमचो आहा कोण ते वालेरियान तेणें कळ नासतना 40,000 सुमार दिले आनी तेजेर कित्याक म्हाका चडसो सोसायटीचो हेल्प मेळोंक ना थंय म्हणून बीस साहेबाचो दोनी हाड बीस साहेब कितें करून दाखय म्हणटा पूण ताणें तूंच ते पयशे आमकां हाडनाका सोसायटी म्हणटा ही जमीन दिसपाची तुका आमी पयशे दिले आनी हे पयशे तूं कितको हाडूंक शकतलो
सो देवान हें उबी केलें. पूण तुजें जाता फादर जाला तुजें म्हणजे तुवें जे पयशे पळय तुका इन्वेस्ट केले ते भितर सरल्या कितें तरी पूण आतां ही झाडांक पळय आतां ती झाडां आतां अडेच वर्सां जालीं. ती एक मांजर आतां फकत 5 किलांची दिसता तुका, पूण ती 60 किलांची पुसां जाता. सो फुडाराक आनी दुसरें तूं आतां भायल्या भासां आहाय कितल्यो आहाय ते मेज आनी हो इतलो लोक ही झाडां रोयना जाल्यार हो लोक केत्याक येतालो आसलो तुमच्या वाळकुल्यान. ही ग्रेस काय पयशे हाडल्यान हें सारकें पयशे तूं कितें कोत्ता जाल्यार देव आपशीं धाडटा. तुजो वावर सगळ्याक आमी फादर हांव यूकेक आमी आयकलां पळय कानांनी आयकलां फादर इनासें काम करता तें काम सगळें आमी जाता आनी आमी काम कोत्ताय. पूण तेज बराबर सायंटिस्टां बरोबर आमी आतां एडवायजर फॉर ICR, एडवायजर फॉर गोवा गव्हर्मेंट, एडवायजर फॉर दीस गॉडरेज ह्या झाडांचो. हालींच हांव इंटरनॅशनल 17 ऑर्गॅनिक काँग्रेसाक सेवल वचून येयला आनी थिंगा ते सायंटिस्ट पेपर प्रेजेंट करताले आनी ते सायंटिस्ट पेपर प्रेजेंट करता ते आमी ऑलरेडी आमी 10 वर्सां आदीं हिंगा करून दाखयलां. जात्रापाचें डिझील जावं हें दुसऱ्यो वस्तू EM म्हणून. सो आमी कितले उंच आहा तें आमकां गमता. आतां फादर तुजो गोंयकारांक निरोप कितें आहा? गोंयकारांत आतां आमचे आमी तुमकां पळयता गोंयांत सगळीं शेतान तशींच पडलेलीं आसा, कोण रोयनात कांयच करिनात, सगळें सोडून दिलां. पयर म्हाका 5 दिवसाच्या फेस्ता दिसाक रायशॉल सेमिनारींत वयलोलो आनी ते तेवलोजन आहा तेणी मिशनरी म्हणटूच आमकां 3 जाण पाद्रीक एकले पाद्रीक फादर कॉस्मे कोस्ता तो हिस्टोरियादोर ताका पुर्तुगेजांनी कसलीं झाडां मिशनरींनी गोंयांत हाडलीं उदीक करून. आमच्या 70 काजूची बी तेणी ब्राझिलाक हाडून 70चे दोगोर सगळे हे केले, काजूनीचे मोळे केले. दुसरी झाडां सगळीं दुलयां बुलयां. म्हाका विचारलें तूं हिंगा हें कोत्ता तर तुका कसलें मिशनरी तुका फुलफिलमेंट मेळटा. सो तांकां सांगलें म्हणजे मेज म्हणलें ती म्हजी एक फुलपीट. लोक येता तांकां सांगता हांवें केलां ते हे साद्या लोकांक घेवन पळयात म्हणून. आनी कन्फेशनरी म्हणजे आमच्या जाणट्यांच्यो जमनी आमी बेश्टेच्यो येयल्यो आमकां एक झाड दी म्हणून तूं पळयता हे केळंबे हॉस्पिटल आनी हें बी करून आनी सगळे तेजेर आमकां कितें येता आतां एक ग्रूप येवप म्हणजे कितें तरी. सो हें दुसऱ्यांक इल्लें तुमी कितें कराय म्हणून सांगता. हें आतांच्या काळार ह्या ग्लोबल वॉर्मिंगाच्या काळार हें गरजेचें. फादर निमाणे जावन म्हणजे तुका दिसना आमच्या गोंयकारांक येरांनी अशें मेळोन करचें आपल्या सुवात्यांनी जाग्यांनी जे सुवात्यो आहा शेत पिकावळीच्यो ज्यो सोडून करचें अशें दिसना? पयले सुवातेर ती आमची बोटां सगळीं पयले सुवातेर कंप्युटराचेर गेल्यान ती शेतांतूय गायलें जाल्यार तें जातलें. ना जाल्यार तूं करूंक गेलो जाल्यार तूं सोंपतलो. आज गोंयांत इतली म्हारगाय मानाय येतात ते भायले गांवचे येयल्यात ते 9 वरांचे येता आनी ते ताळटाचें कितें घालून तें हातात हितून घालतात आनी सायंसा 5 वरांचे वचोन 400 रुपया मागतात. 400 रुपया एक मानायांक आनी बायलेक ती 200-250 दिले जाल्यार तूं कितें खातालो. आदीं आमी सगळीं भावंडां चड जां आसलीं सगळीं बारबर मांयचे बारबर वचोन हें करतालीं. आतां आमी आनी दोगांच ती व्हडली तेंची सपनां व्हडलीं पूण तो बरो आगोट आहा फुडार. So this is Father. That was a talk with Father Inacio of the Pillar Fathers, who gave us a direction on what work he is doing, what he is doing around in this farm. When he came in here, there was nothing, absolutely nothing. Today, as we can see the whole farm, the amount of people that have gathered to visit him, to learn from him, and to get more ideas of his work. It's very wonderful and so nice to see. We'll be getting more coverage on this sooner or later. For now, bye. Thank you. Thank you very much. Thank you. तुम्ही येऊन आमची स्टार्ट कर सांग. घेतला न्हू तू पॅकेट? हे तुझे बॉडी वेटा प्रमाणे तुका आता जर 50 किलो वजन आसा जाल्यार 10 किला फाटल्यान एक पान म्हणल्यार तुका ते आता जाला न्हू तेका लागून तू 10 किला फाटल्यान 2 पानां 50 किलो वजन तुझे आता बॉडी वेट कितले आसा?
83 आता 83 म्हटल्यार तुका 83 सोड आनी 8 पानां घालूंक जाय तुका आनी 3 कप उदक घेवपाचें ते बॉयल करपाचें स्लो गॅसीचेर 2 कप करपाचे धाकटे 2 कप करून रातचो तूं न्हिदोंक वयता तेन्ना 1 कप आनी सकाळीं उठल्या उपरांत 1 कप घेवपाचें आनी ही जी तूं शिजयता ती पानां आसा ती एकठांय करून दवरपाची आनी लास्ट हो तुजो डोस घेवन जाल्या उपरांत 2 पॅकेट सोंपल्या उपरांत जी पानां तूं एकठांय करून बालदेभर उदकान शिजोवपाची आनी जेन्ना तूं न्हावन जालें साबण लावन ती तुजें न्हावन रेडी जाल्या उपरांत तूं मागीर तें उदक हें जे पानाचें शिजयलें उदक आसा तें वयल्यान न्हावपाचें आनी मातशें जाता जाल्यार तुज्यान कपडो घेवन ओडून तुज्यान रावंक जाता कित्याक तेजी वाफ आसा तिच्या आंगान हें जावच्या खातीर मागीर कातीचें बी कितें हें आसल्यार तुका जावंक वचना तेजें स्किनीचें बी हें असलें जाल्यार ओके तुमी आतां हांगा कित्याक लागून म्हूण आयले न्ही अशें कितें आसलें हांगा फादर कितें सांगतालो तुमकां आमकां वखदां वयर वय तुमकां कितें फायदो मेळलो आतां फादराच्या फुड्यान उलोवन आमकां कितलीं वखदां मेवलीं थोडी डायबिटीची मागीर कोलेस्ट्रॉल आनी कसलीं तुमकां कितें दिसता फादर कोत्ता तें बरें आनी सारकें वय आतां गांवठी वखदांनी अदीक बरें जाता कशें दिसता टॅबलेटां घेतलीं म्हणटच ते जिवाक पतून माल पडटा न्हू हें बरें कशें वय आनी तुमकां दिसता कितें फुडें बरें चलतलें म्हणून चलतलें आनी आमी पयले येवन ते वखद येयलेले तेतून आमकां बरें कशें दिसता आनी तुमकां फायदो मेवला ह्या हातींतर आमी पयले येयलेले ते कितें पानां कितें फातर दिता ती खंय ताणयल्या तुमी आमी शेवले शेवले ताणयल्या इतलें सगळ्याक खबर आहा तर हांगा वालपय कितें चलता ती आनी सगळो लोक जाण आसतलो तुमचो शेवलेचो आणि आमच्या एसएफएक स्कॉलान शेवले एक्झिबिशन जाता न्हू प्लांट एक्झिबिशन तेन्ना फादर येता थिंगा तेन्ना फादर थिंगा आमकां सजमणी दिता तुमकां आतां फादराच्या सजमणी प्रमाणे तुमकां आतां कितें दिसता हें बरें म्हणून न्हू वय बरें दिसता आनी ती सांगता त्या प्रमाणे फायदो मेवला कसो तर हें लोकांनी करचें आनी करचें वय दुसऱ्या लोकांक करचें आनी फादरीकूय उर्बा हाडची वय. काम कर चालू दवरपाक देवाचो आशिर्वाद हें कामाचेर मागचो हय तेंच जाय आसलें म्हाका आतां तुमी इतले पयस ताणयल्या म्हणजे कितें तरी फायदो मेवता फादर इतलो दोनूय पांय धरलेले आमच्या इतलो जाणटो जाला आसतना इतले उबे रावन कधी सोजमणी दिता वय. आपलो टायम पिड्यार करता वय. त्याचे कामाचो कश्टाचो फायदो आमी घेवन वय ताजे पासूनय मागूंक जाय देवा लागीं ताका सावध भलायकी सारकें पांयाचें कोणाचें कितें जालां म्हणून जावयांचे आमच्या दोनूय पांयान घोट जाल्लेले त्या वखदान बरें जालें फादराच्या युरीक एसिडान हय युरीक एसीड म्हाकाय हा युरीक एसिडान सगळे घोट जाल्लेले ते चलोंक जायना आतां बरें जालें आतां बरें हा म्हण तुमी आतां आनी परतून केन्ना फुडें येवपाचें हांव अशी फादराक मेळोंक बा वय आमकां उगडास येयलो म्हणटा आमी येता बरें दिसलें आयकून आनी तुमकां चडान चड देव बरें करून सांगलें थोडे वस्तू म्हण हें तुमकां नीज गोंयकाराच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा तुकाय देव बरें करूं तुमचो आतां गोंयच्या लोकांक कितें निरोप आहा हेज्या वयर म्हणजे आतां लोक काम करिना काय न्ही फादर कोत्ता पळय जायते जाण आमी वावरन आमची शेतां आहा कितें आहा करची काय करची न्ही कित्याक लागून बंद म्हाका पडला दिसता आमी गोंयकारांनी आमचो वावर चालूच दवरल्यार अदीक बरो कित्याक आमचो शेताचो आनी काजींचो आनी हेर दुसरो आमचो कुडगोरां म्हणटात ती फोपली आनी सगळे भाजी पालो कोत्ता रोयता न्हू तो काम करीत जाल्यार आमची कुडूय बरी आसता भलायकी बरी उरता आनी आमकां सगळेच वाटेन फायदो इकते घेवन गेल्यार कितले भायली भाजी बिजी येता तेका पेस्टिसायड मारून कितले कुडीक आमचे माल कोत्ता ते आमी जाणा पळयता जाल्यार हे आमचे गोंयच्या घरा पिकोवन सगळें हें करून आमकां कितले बऱ्याक पडटा ते आमी गोंयकारांनी चिंतूंक जाय आनी सगळ्यांनी ऑफिसांनी काम केलें हे ते कंप्युटराचेर केलें म्हणटकूच आमची सावत अदीक बिगडटा मातशें आमचे हात पांय हालयले घरचें कितें काम केलें जाल्यार आमकां आमचे कुडीक अदीक बरें न्हू चडान चड देव बरें करूं तुमकां उलयले तुमचो वेळ घेतलो आनी तो थोडो वेळ दिलो म्हण देव बरें करूं देव बरें करूं आनी तुज्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद थँक्यू